Every year, the Holy Father writes a special message for the season of Lent, basically a letter to all of us to help us make good use of this season. Have you read his letter to you yet? Hello, I'm Father James Kubicki of the Apostleship of Prayer, the Pope's worldwide prayer network, and just in case you haven't read his message, I'd like to share with you a few excerpts. And it's no surprise that for his theme this Jubilee Year of Mercy, Pope Francis wrote about mercy. The mystery of divine mercy is revealed in the history of the covenant between God and his people Israel. God shows himself ever rich in mercy, ever ready to treat his people with deep tenderness and compassion, especially at those tragic moments when infidelity ruptures the bond of the covenant, which then needs to be ratified more firmly in justice and truth. Here is a true love story in which God plays the role of the betrayed father and husband, while Israel plays the unfaithful child and bride. This love story culminates in the incarnation of God's Son. In Christ, the Father pours forth his boundless mercy, even to making him mercy incarnate. As a man, Jesus of Nazareth is a true son of Israel. He embodies that perfect hearing required of every Jew by the Shema, which today too is the heart of God's covenant with Israel. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord, and you shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your might.
गायन घेऊया A21, पेज नंबर 10. A21. Novegi Rotsunaya Ormesmora Wakana Shekashik Ritu Mevoy Devaksot Gita Kaya Novegi Rotsunaya Ormesmora Shekashik Ritu Mevoy Devaksot Gita Kaya Ormes Mora Chamana Gita Gayo Nagora Uikarat Devache Urgodat Tarotache Novegi Rotsunaya Urmesmora Wakana Shekashik Ritu Mevoy Devaksot Gita Gaya. सगळ्यांक तुमकां दिव बरो दिसत्यो जेजू कृपा दिव. नाई मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक ह्या आयचे मिसाचे भेटेन आयची मिसाची भेट भेटिता आमी सोंपून गेल्ल्या एल्विरा द सिल्वा हिच्या ओतम्या पासत आनी दुसरें देसांव सोंपून गेल्ल्या ब्लासियो मिनिनो डिसुजा हाच्या ओतम्या पासत देवान तांकां सर्गीचें सुख फावो करूं हे भेटेन आमी मागुया. हेर सगळी आमची खासगी मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमी देवा मुखार दवरुया. आमच्या गोंयच्या राज्याक बरो सरकार फावो जावंक मागुया आनी हेर सगळी आमची मागणी भोव करून जी कोण बरी नात तांचे पासत देवाक उबारुया. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. आमच्या सुम्याची सुख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकूट तुमची सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. तो बरो जालो आणि सगळे ताका नितोड दिसती पडले. बाबा भयणो जेजू आज एक कुड्ड्याक बरो करता ते आमी आयकतले. जिवितांत जेन्ना आमकां कुड्डेपण येता आमच्या जिवितांत जेन्ना आमकां नितोडसाण आसना तेन्ना तेच जेजू लागीं येवन आमकां सगळ्या ह्या वायटांतले मेकळेपण दी म्हणून आमी मागुया. आनी पवित्र रितीन फावो ती पुरी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर्पद्विदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो सगळ्यांक सारून सांगता मनान चिंतून करून सारून वायटा दारान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्येन सुदांच्या कुंवर मरी सगळ्या देदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पद्विदा देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. सुम्या काकूत कोर सुम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर. सुम्या काकूत कोर. सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा प्रमाणीक आनी साद्या कारचांनी तूं रावताय म्हूण तुवें आमकां भास दिले. तुका फावो तसलें बिराड आमी जावच्याक तुजी खुशी प्रमाणे जिवंक आमकां आदार दी. आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता रासवत चलयता सासनाच्या ससनाक. आमेन.
भागियोन जाकोबाचे चिठीवेलें वाचप. म्हज्या प्रितीच्या भावा भयणीनो, हाचो तुमी उगडास धरात. आमी आयकूंक सुटसुडीत पूण उलोवंक आनी राग धरूंक हुशार जावंक जाय. कित्याक मनशाचो राग जे कितें देवा मुखार प्रमाणीकतें करूंक शकना. ह्या खातीर सगलें मेळेपण आनी सगलें खोटेपण पयस करात. तुमच्या काळजांनी वोंपलां आनी तुमकां तारण दिवंक शक्ती आसा त्या उतराक खालती रावात. देवाचें उतर फकत आयकून तुमकांच फटोव नाकात, पूण देवाच्या उतरा प्रमाणें चलात. उतर आयकतात पूण तें पाळिना तो आपल्या सारकें एका आरशान पळयतल्या मनशा परी. ताणें आपलें सारकें पळयलें आनी तो गेलो आनी रोखडोच तें कसलें आसलें तें विसरलो. पूण स्वताची सोपून समृद्ध नियाळटा आनी तिका तीर रावता आनी आयकून विसर घाली नासतना आपल्या कोन्यांनी ती पाळटा. तो आपूण कोत्ता ते वरवीं भागिवंत जातलो. आपली जीब दामून दवरी नासतना आपणाकूच फटोवन आपूण भोक्तिवंत म्हूण चिंतता ताचें भोक्तीपण पलकें. पूण देवा मुखार नितळ आनी निश्कळूंक भोक्तीपणां म्हणल्यार हें: अनाथांक आनी विधवांक तांच्या दुखी कोंतींनी भेट दिवंक आनी संवसाराच्या मेकळेपणांतलो सारको नितळ निर्मळ रावंक. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. जबाब: तुज्या भोव पवित्र दोंगरार कोणाक ठिकाण करून ताकत. जबाब: तुज्या भोव पवित्र दोंगरार कोणाक ठिकाण करूंक ताकत. चुकी विणे भोंवता न्याय नितीन चलता, काळजांतान सोत उलयता. आपले जिबेन पेल्याचेर बोगलांटां घालिना असल्याच मनशाक. जबाब: तुज्या भोव पवित्र दोंगरार कोणाक ठिकाण करूंक ताकत. पेल्याक कसलेंच वायट करिना, आपल्या भावाचेर लोचांडां घालिना. खोट्या नोश्टा मनशांक कांटाळटा पूण सर्वेस्पराची भोक्ती कोत्तल्यांक मानान लेखता असल्याच मनशांक. जबाब: तुज्या भोव पवित्र दोंगरार कोणाक ठिकाण करूंक ताकत. उश्णें दिता वाड घेना, लोंच खावंक कबूल ना, निरपराध्यांक वायट करिना असल्याच मनशांक. जो मनीस असो चलता तो तीर आसतलो सदांकाल. जबाब: तुज्या भोव पवित्र दोंगरार कोणाक ठिकाण करूंक ताकत. उद्गार. व्हडतो बाप जेजूचो, मोहिमीवंत देव आमचो, तुमचें मत उजवाडूंक तुमच्या आपोण्याचो कितलो उंच बरवांचो उगडाप तुमकां जावं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्कू पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू आनी ताचे शीज बेतसायदाक पावले. तूं एका कुड्ड्याक जेजू सोशी हाडलो आनी ताका हात लाय म्हूण मागलें. कुड्ड्याच्या हाताक धरून ताणें ताका गांवा भायर व्हेलो आनी ताच्या दोळ्यांची तिपी उडोवन आनी ताचेर हात धरून कितें तरी दिश्टी पडटा काय म्हूण विचारलें. ताका नदर येवंक लागली. तो ताणें अशें म्हणलें, मनशां म्हाका दिसूंक येतात. म्हाका तीं झाडां कशीं दिसतात पूण भोंवतात. तेन्ना जेजून नव्यान आपले हात ताच्या दोळ्यांचेर दवरले आनी ताका सारकी नदर आयली. तो बरो जालो आनी सगळें ताका नितळ दिसूंक लागलें आनी ताका घरा
धाडून ताणें म्हणलें, ग्रामांत भितर सरूंकूच नाका. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणली तुका क्रिस्ता. बाबा भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपांत भाग्योन जाकोबाची चिठींतल्यान आमकां कांय बरीं उतरां मेळटात. आपली जीब दामून दवरिनासतना आपणाकूच फोटोवन आपूण भक्तीमोन म्हूण चिंता ताचें भक्तीपण पोलकें. पूण देवा मुखार नितोळ आनी निश्कळूंक भक्तीपण म्हणल्यार हें, अनाथांक आनी विधवांक तांच्या दुखी खोतींनी भेट दिवंक आनी संवसाराच्या मेळेपणांतलो सारको नितोळ निर्मळ रावंक. काय बरीं उतरां बाबा भयणीनो. जो मनीस आपल्याकूच खालती करता, जो मनीस आपणाक देवा मुखार सदांच दुसऱ्यांची सेवा करूंक येवजिता, तोच की देवा मुखार निर्मळ आनी नितोळ म्हणून भाग्योन जुआंव जाकोब आपले चिठीन आमकां सांगता. आनी मार्कूच्या शुभ वर्तमानांत आमकां हीच वस्त मेवता. जेन्ना जेसू एका ग्रामांत येता तेन्ना थंय तो एका कुड्ड्याक ताचे सोशी हाडटात आनी ताका बरो करूंक ताचे लागीं प्रार्थना मागतात. तेन्ना जेसू तांचे मुखार ह्या कुड्ड्याक बरो करिना. ताका घेवन तो भायर वेता आनी गांवा भायर ताका व्हरून ताच्या दोळ्यांक तो हात लायता. कित्याक जाय जेसू अशें करता? अशीं जेजू मिलाग्र्यो लोकां मदें करता, पूण ह्या कुड्ड्याक गांवा भायर वचून कित्याक जेसू गाय अशें करूंक? कित्याक जेसू ताची पातकां ओळखुनी. जेजू हो मनीस कसलो तो जाणो आसलो. म्हणटकूच बेस बरो ओळखून ताका जेसू भायर व्हरता खरो, पूण ताच्या जिविताची नवसुर्णी जावंक ताका पयलो उलो मारता. आनी जेन्ना ताच्या हाताक धरून व्हरता तेन्ना जेसू सगल्यो घडयो ताच्यो कुर्ण्यो आदल्यो ताका सांगून दिता. आनी हाका लागून तिपी लावन जेन्ना ताच्या दोळ्यांक हात लायता तेन्ना म्हणटा, तुका दिश्टी पडटा. आनी बाबा भयणीनो, ताका धोंडोड कशें दिश्टी पडटा, बरें सरळ ताका दिश्टी पडना. म्हणटच थंयसर तो म्हणटा आपल्याक दिश्टी पडटा, पूण ती म्हाका झाडां कशीं दिसतात, भोंवतात ती. आनी जेसू परतून एकदां ताका हात लावन बरो करता. म्हणजे ह्या मनशाक आपल्या भितर इच्छा, म्हणजे आपल्या भितर ताका अदीक आनी अदीक नितळसाण येवंक गरज ताणें देवा मुखार खालती रावंक. गरीक तो मनीस गर्वान भरलेलो, गुळे आदलें जिवीत ताचें पातकी जिवीत आसलें. गुळे ह्या मनशाक देवान अशें कुड्डो रचलेलो, कित्याक तो गुळेक देवा मुखार फावो पुरतो अशें आमी म्हणिना, पूण देवाक जाय आसलें तो नितळ निर्मळ आपणा मुखार रावलेलो. आनी हाका लागून जेसू ताका ताच्या जिविताचें बदलप करून ताका बरो करता तेन्ना म्हणटा, तूं परतून ग्रामान भितर सरूं नाका. म्हणजे परतून तूं मेळेपणांत भितर रावं नाका. आनी हेच तो मनीस बाबा भयणीनो जेजूच्या आज्ञा प्रमाणे समतोच आपल्या गांव घरा वेता. बाबा भयणीनो, देव आमकां जायते फावटी बरो करता तेन्ना गुळेक आमी परतून त्याच पातकान पडून रेवडून उरता आनी म्हणटा, कित्याक फायदो कुमसार जावन आमी परतून त्याच पातकान पडटा. अशें देवचाराची ताळणी आमकां जायते फावटी गुळेक आमच्या जिविताची नवसुर्णी जावंक देव आमकां खालतीकायेन आपणा सोशी आपोवन हाडटा. गुळेक आमच्या जिविताचेर नदर मारून आमी ते जिविताचें बदलप करूंक देव गुळे आमकां परतून विचार करता. गुळेक आमी त्याच पातकाक लब्धतांव जायत, गुळेक आमी त्याच पातकान पडटा. पूण गरज आमी देवा सोशी येवंक, गरज आमी ताचे मुखार खालती जावंक, गरज आमी आमकांच पयले ते नितळ जावंक मागूंक. ही कृपा आमकां मागुया की आमी सायबा तुजे मुखार तुजी रचना, तुवें आमकां तुजी पाटलावदारां केल्यात, आमकां नितळ निर्मळ जिवीत जिवंक तूं कृपा दिताय तेन्ना ही कृपेक आमी जिवंक आमकां अदीक आनी अदीक तुजी बोड दी. अदीक आनी अदीक सायबा तूं ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमच्या काळजान येताय तेन्ना आमकां सायबा तुजे कृपेन बोर. ही कृपा आमकां सदांच मागून घेवया. गायन घेऊया C21 पेज नंबर 37. C21. कितें घालताय त्या मुठ्यात, कितें घालताय ते काशी, याज्ञिक बाबाच्या हातान
म्हज्या बाबूने म्हजें तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें सामून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पर मागून घेवन सर्वेस्पराय भेटोवणे वरवीं आमची काळजां नितळ निर्मळ जावं, आमची जिणेची चाल नवी जावं आनी तुजी खुशी पाडूंक आमकां गोठाय मेळूं. हे पुरी सर्गीचें इनाम आमी जोडूंक पावूं आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारांनी शासनाचे देवा सर कडेन सुत आनी जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्या तुज्या अनूच शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारी चिवदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कुश्ट मरोन सोंसलें आनी मरणाची जैत व्हरून पुनर्जिवनपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी कुशी पाळली आनी एक पवित्र पोरसां तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतान सोमेस भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच ताड्यान आमी गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गीक तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उंच सर्गीक तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोय. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोस्ट मरोन सुसूंक विच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची पासत समोर पुंची. दिसभरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत. पातकांची बोगसोने मेळच्याक तुमची पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भारताचो गूड पोरगो तुया, तुज्या कुर्सानी करूंक जीवनपणा भरले. तुवें आमकां सोडयली सुम्या संवसाराच्या जोडोवणारा आमची सोड. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपूर्वक ग्रास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सगळीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खी पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो ग्रास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गुणी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजरीत मुखामोड पडोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मेळी देवाची माय सांगाती चोपोती भाग्योन सुसे भाग्योन धर्मतान सर काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मय मागावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक. आमेन. आमच्या सर्वंडराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं,
रास आमकां तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत आसा. आमचो दिसपतो गिरास आयज आमकां दी आनी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारण्यांत पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सवस्का आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशेन अत्रेकतां तर आमकां तुजी उदार काकृती सर्व पातकांतली सुटूय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुम्य जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोनमृतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सुबेच्या बाबार्थाची दिसका आनी जी खुशी परमेन तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येताय रासूच चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमची सव्या आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दी. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप कटती शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमया खातीर मागणें. मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगल्या वस्तूंन हांव सगल्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
या तुया सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा सुर्गींच्या स्वादीक जेवणात आमचे बुकेल्ले ओतमे तुवें दादोशी केल्याय आमचो खरो जीव सांबाळटा ते पोसोन आमी सदांकाल आशेवंक निर्भी हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं उत्सुन्यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा नवेनाची मागणी शाश्वत आदाराचे माये शाश्वत आदाराचे माये पळे म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक तुझ्या पाया लागी हांव प्रार्थना तुका आनी तुझे दवरता सगलो म्हजो विश्वास एक आकुतीचे माये चुचुरे कोर मोचे हांव आयकोता सगल्यांनी तुका पाचारलेली आसऱ्या आनी बोरवाशा पातक्यांच्या जातोर म्हजो आसरो आनी म्हजो बोरवासो पाव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताच्या उगोड तुझे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक जो येता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका तुजी सासनाची चाकून कशी हांव आशीर्वाद आनी आर्गां देवाक दिता दिलो देखून म्हाका ताचे काकुती अविश्वास तुझे ताई खात्री जशें हांव सत मानता म्हज्या सासनाच्या साल्वासावाची कोटा जायते पावटी आदी निर्भागी जावन पडली कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना हांव जाणा तुजे मजतीन हांव जोयत वतली हांव जाणा तूं म्हाका मजत दितेली म्हूण सोर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयोन पूण भियेता पातकाचे ताळणेन तुजो आदार मागोना जायन आनी बारीत म्हूण म्हजो आत्मो हो तोर वतता उपकार जो मागता तुजे ताई आनी हांव प्रार्थून मागता तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळूं ओदीक करून एमकोणाच्या चपक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूं आनी म्हणून तुका ए माये आदार म्हाका दी शाश्वत आदाराचे माये निर्मिनाका हांवें सांडू म्हज्या देवा आमेन शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यां पासत विनोदी कोर नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायसा वस्त्रामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेसू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापण्या खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यां पासत विनोदी कोर नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायसा वस्त्रामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेसू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापण्या खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यां पासत विनोदी कोर नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायसा वस्त्रामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेसू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापण्या खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन
Vaganti Marie, Vaganti Marie, Adarti, Adarti, Otrushta, Sampollolia, Mozotkor, Oskot Kalsancha, Mag, Poche Pason, Za Sherati, देवाच्या मुन्यारांची विनोद कोर सगल्या देवाक पेटयलेल्या ओसऱ्या पासत फावो कोर तुजो आदार सगल्यांक जे मागतात तुजो सासणाचो आलाशिरो तुका केले आमचो आसरो साहेबिनी आदार दिनार वर्सांत आनी देखीक प्रार्थुया येसू जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिली माय मरेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक जिच्या अजपाच्या उपकाराक आमी मान दिता आमी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावंक तुजे मायपणाचो आलाशिरो बगूंक पावंक सदां काल फोड तुजे सोडवणेचो तुजो जियेताय राजू चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन आमच्या सगळ्या पिढीवंत असलेल्या भावां खातीर आमी मागुया देवान तांकां आपल्या पेकोणेच्या हातीन इलाज दिवंक आनी उदीक ती बरे भाशेन आपल्या घरा परतूंक तांकां किरीत भाशेन इलाज मेळूं म्हूण मागुया आमचो आदार सोम्याच्या नांवार ताणें स्वर्गान सोम्या म्हजे मागणे आयक सोमी आसूं तुमचे सवे प्रार्थना तुका सोम्या देवा या तुझ्या चाकरांक फावो सदांच बगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनुद्वंत आदारान बागेवन सदांच आंकवार मरेची ती निवारूंक ह्या काळाच्या कोतींतली आनी बगूंक पावूंक सासणाचें दादोसपण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमची जोटून करूंक तुमचे वय तुमचेर आशिर्वाद घालूंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जियेतान राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक शाश्वत आदाराच्या मायेच्या मागण्या वरवीं सर पदवीदार देवाचें बेसांव बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे तुमचे वय देवान सदां काल तगू आमेन गायन घेवया T29 पेज नंबर 216 T29 Patria